नॅशनल गेम्स गोवा 2023 हेजे कालूच गव्हर्नराच्या हस्तुकी आम्ही मशाल अनावरण केल्ली आसा आणि आज ही मशाल जी आसा ती संपूर्ण पणजी शहर ते आमची स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा फुजिरा कॉम्प्लेक्स जे आसा थंय ट्रॅव्हल करतली जेणे करून आजपासून खऱ्या अर्थान आमच्या नॅशनल गेम्साचो फिवर काउंटडाऊन सुरू जाल्लो आसा. नावाजलेले आमचे एथलीट्स आणि खास करून आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्साचे डायरेक्टर श्रीमान अरविंद कुटकर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा डॉक्टर गीता नागवेकर, बाकीचे सगळे टॉप मोस्ट ब्रास आमचे एथलीट्स कात्या कुयलो. काल ताणीन स्वता ही आपली मशाल जी आसा ती गव्हर्नराच्या हातान दिवन गव्हर्नरान तेजे रितसर अनावरण केल्लें आसात. बॅडमिंटनपटू आसात, त्याच प्रमाणे बाकीचे सगळे एथलीट्स. आजचो हो विशय एकूच आसा की ही मशाल सबंद गोंया भितर नॅशनल गेम्साचो अवेरनेस जावचो. मशाल ही एका खंयच्या एका कार्यक्रमाची किंवा एका खेळाची एक स्फूर्तीदायक एक नवचैतन्य निर्माण करणे, त्यांचे विशीं एक सातत्यान काळजांत एक ज्योत पेटोवपाचो आणि ही ज्योत सातत्यान जर काळजांत जर पेटली आणि आपूण कितें करपाक जाय, आपलें ध्येय कितें आसा, उद्दिश्ट कितें आसा, प्रत्येक जो आमचो गोंयकार जो आसा, प्रत्येक जो एथलीट्स जो आसा ताका दिसपाक जाय येदा कदाचित केन्नाय मुखार आमचे हेजे तरेचे मोठे जर गेम्स जर जाल्यो जाल्यार त्याचो एक पार्टिसिपंट म्हणून हांवूय आसपाक जाय अशा तरेची एक नवचेतना निर्माण करपा खातीर आजची ही कार्यावळ जावन आसा. तदनंतर आमी संपूर्ण गोंयांत प्रत्येक विलेज पंचायत, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे हिस्टोरिकल दे मोमेंट्स जे आसात, क्रावडेड जे एरिया आसा अशा सगळे कडेन ही मशाल ताची मिरवणूक जातली आणि एक 4 मेट्रोपॉलिटन जे सिटी जे आसात अजून एक कन्फर्म करून पण दिल्ली एक कन्फर्म जावन आसा, आमचे मुंबई शहर कन्फर्म जावन आसात. तदनंतर 2 शहरां कडेन ही मशाल त्या कन्सर्न ते राज्य जे मुख्यमंत्री आसात किंवा जे स्पोर्ट्स जे एसोसिएशन आसात आयओए आणि तांच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी हे ट्रॅव्हल करतले. संपूर्ण भारतभर अशे तरेचे आमच्या नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपा खातीर सगळ्या भारतीयांचो आशिर्वाद, भारतीयांचो प्रेम, पत्रकार बंधूचो सगळ्यांचो आमकां पॉझिटिव्ह सपोर्ट मेळप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि अशाच अनुषंगान काल गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें आसा की न भूतो न भविष्यती असो तरेचो हो सोहळो आमकां मुखार करपाक जाय. ओन्ली इव्हेंट मॅनेजमेंट करपा खातीर आमी नॅशनल गेम्स गोंय आयोजन करना, तर ताजो लिगसी प्लॅन आणि ह्या गोंयांतल्यान खेळगडे तयार जावचे, त्याच प्रमाणे संबंद भारतांतले जे खेळगडे जे गोंयांत येतले ते उत्साहापुरतो जावन आमच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर ते परजळचे, होच एक उर्बा आणि होच एक संदेश दिवपा खातीर आजची ही मशाल मिरवणुकीचें आयोजन आमी केल्लें आसा.